नमस्कार तुमकां सगळ्यांक नमस्कार तुमकां सगळ्यांक एमरा आयज फाटल्यान लायला की तुमकां फूल व्यू एकदम वायड एंगल व्यू मेळटले. तर व्हडलेशें कांय ना, धाकटोसो व्हिडिओ करता नुस्त्या बाबतींत. सी फूड कडी करपाचें आमी. सी फूड कडी करपाचो हांव. म्हणजे वाळी भाजी आसता पळय, वाळी भाजी घालून. आतां वाळी भाजी सगळे कडेन मेळना. आतां इतले पयस हांव रावता थिंगा आतां वाळी भाजी हांगासर मेळटा. हेरो नाजाल्यार वेंबली वयचें पडटा. श्रीलंकन दुकानान तुमकां वाळी भाजी मेळटा. वाळी भाजी कितले लोकांक खबर आहा वाळी भाजी. वाळी भाजी एकदम बेस्ट, जिवाकू बरें. तेच भाशेन वाळी भाजी जर तुमकां मेळना जाल्यार सेकंड ऑप्शन कितें तें तुमकां दाखयता हांव. पळय, पालक घेवन पासून तुमी एकदम बरें जेवण, बऱ्यांतले बरें जेवण करपाक शकता. हातून दोन ऑप्शन करता, एक व्हेजिटेरियन लोकां खातीर आनी एक नॉन व्हेजिटेरियन लोकां खातीर. आतां एक शॉप आहा हांगासर, सुपर मार्केट. हांगासर कितें तुमकां बरे क्वॉलिटीचे एकदम नुस्तें, बरे क्वॉलिटीचे चिकन, मटन हे सगळें मेळटा. तर खुबश्या लोकांक खबर आहा आनी कोणाक खबर ना तेंच्यांनी मातशें आयडिया घेवचें. हे कितें पेड प्रमोशन न्ही, तुमकां फक्त दाखयता हांव वस्तू घेवपाक वयता म्हणून. अमके अमके जाग्यार मेळटा नाजाल्यार खटखटे लोक बेश्टेच कमेंट करपाक लागतले, हे मेळना ते मेळना कोण. आतां तुमकां जाय जाल्यार तुमी वचून घेयात. हांव हिंगा वचून घेता शेफ डॉन किचनाक लागून. जे म्हाजे व्ह्युअर्स आहा ते विचारता खंयसून कितें हाडटा, खंय मेळटा. कोणाक जाय वस्तू खंयसून मेळटा ते दाखोवपाक वयता हांव. आतां हांगासर 10 पावंडान तुमकां 3 पाकिटां मेळटा. आनी हे ताजे न्ही हा, हे फ्रोजन वस्तू. हांगासर ते कितें करता, क्वॉलिटी मेंटेन करता मॉरिसन. आतां कंपनी नांव बी घेवपाक वचना चडशे. कमेंट सेक्शनान तुमकां बरयता हांव एड्रेस म्हटल्यार खुबशे जाग्यार तुमकां हांगा ब्रिटीश कंपनी आसा. तर क्वॉलिटी मेंटेन करता हांगासर. जॉन लुईस जाले, मॉरिसन जाले, हेंच्यांनी कितें क्वॉलिटी जी आहा मेंटेन करता. अमके अमके दीस अमके अमके एक्सपायर जाले म्हणटा काडटा आनी उडयताय ते. आनी तुमकां जर रेड्यूस प्रायस जाय न्ही तर सांजचे 7 7:30 वचपाचें आनी रेड्यूस प्रायस घेवपाक शकता. तर पालक हांवें पयर हिंगासून हाडला. ते बरे एकदम क्वॉलिटीचे पालक, एकदम गांवठी पालक म्हणटा पळय ते भाशेन. हांगासर ते भाशेन सुपर मार्केटान तसले पालक मेळना. हांगासर बेबी स्पिनिश मेळटा, बेबी पालक, बारीक बारीक पानां. तर हे मोठे पानां हांवें हांगासून हाडला, सावथ हॉलसून. क्वॉलिटी फूड गेल्लो. म्हयने एक फावटी वयता थंय बाजार करपाक हांव. कित्याक आमकां जाय जाल्ले वस्तू हांगासर आमकां मेळना. तर म्हाज्या किचनाक लागून हांव केन्ना केन्ना अशें इंडियन टावन वयता शॉपिंग विपींग करपाक. आतां पळय हे चेंज आफ्टर हेरो म्हणटा पळय थिंगा. आतां हांव तुमकां हांगाचें सुपर मार्केट दाखयता. नॉर्मली हांव खंय शॉपिंगेक वयता ते हांव चडशे मॉरिसनान वयता नाजाल्यार आजदा आमकां बरें पयस पडटा. हे लागीं पडटा म्हणून हांगा वयता हांव. नाजाल्यार टेस्को काय मेळटा ते अशें हिंगात वयता थिंगात वयता म्हणून ना. पण चडान चड हे लागीं आमकां म्हणून हांगासर हांव चडसो हांगा वयता. खंय लागीं थिंगा वयतले न्हू लोक. पळय ऑक्सब्रिज रोड म्हणटा ह्या रोडाक. आनी हांगासर स्टेशन आसा हांगा लेफ्टान. एच एंड म्हणून स्टेशन आसा पळय. आनी हांगासर सुपर स्टोर आसा. मेन तुमकां ते दाखयता हांव क्वॉलिटी हांगाचे. बरें बरें नुस्तें मेळटा हांगासर आनी बरें उरता. हांव वापरता इतले वर्सांसून म्हणून हांव तुमकां दाखयता. कित्याक आतां रेसिपी करतलो न्ही हांव. हे रेसिपी तुमकां म्हाजे शेफ डॉन किचनाचेर पळोवपाक मेळटले. पालक करी सी फूड घालून. तिसरे घाला ना, ऑयस्टर घाला, शिणाणे, माणके कितें मेळटा ते घालून करूं येता तुमच्यान. पण टेस्ट इतले सुंदर आसता न्ही, मुद्दम ट्राय करपा तुमी. हे पळय पावले आमी हे सुपर स्टोर हांगाचे. ना पार्किंग बी फ्री आहा. कितले वर पार्किंग दाखयता तुमकां हांव. पळय पार्किंग 2 वर फ्री आसा. 2 वरां वयर दवरल्यार तुमकां तालांक पडटलो. पळय नॉर्मली भुरगे आसता. चिल्ड्रन सेक्शन लेफ्टान आसा. तर आमी आयज गाडयेन भुरगे ना तर आमी चिल्ड्रन सेक्शनान गाडी दवरपाक शकना. पण खुबशे लोक कितें करता, गाडयेन कार सीट धरता आनी चिल्ड्रन सेक्शनान वचून पार्क करता. तशें करप न्ही. तालां बी पडपाक शकता केन्ना चॅकींग बिकींग जाल्यार. भुरगे आसल्यारूच चिल्ड्रन सेक्शनान दवरप. कार सीट आहा म्हणून खंय चिल्ड्रन सेक्शनान व्हरून दवरप न्हू गाडयो. आयज गाडयेन भुरगे ना तर हांव नॉन चिल्ड्रन सेक्शनान वयता. म्हाज्या गाडयेन 2 कार सीट आसा. हांगा लर्नर्स न्ही खूब येता, ते मातशें सांबाळपा जाय. आनी 1 वे
टू वे येवपाचे कशे वचपाचे कशे तेजेर बी लक्ष दवरचें पडटा. अशें न्ही की मेळटा थंय हाडमुटी टर्न मारले आनी गेले. सगळे कडेन कॅमेरा लागले आसा पळय आं. आनी आतां पळय हिंगा कार वॉश आहा हांगासर बरें म्हारग पडटा ते. म्हाजे कडेन ओन जेट स्प्रे आहा. हांव स्वताच चडान चड हांव स्वता गाडी क्लीन करता आनी म्हाका आवडटाय गाडी स्वताची क्लीन करपाची. बुलेट जाली गोंयां ते हांव सतत करता सगळं. आनी हांगासर पयलीं आसलेले 6 पावंडान भायर क्लीन जाताले. आतां गाडी क्लीन करपाक गाडी धुवन काडपाक भितर भायर कोण 15 पावंड म्हणटा कोण 20 पावंड म्हणटा. हांव दवरपाक शकतालो पण हांव तसले कामां करना. पळय हे सगळे फ्री पार्किंग. हांगा तुमकां जाय थिंगा वचून तुमी पार्किंग करूं येता. तर हांगा जागो आसा. हांगा करी आमी पार्किंग मातशें सेफ दिसता हांगासर. जालें हे जालें पार्किंग. आतां आमी भितर वचून भितर वयता. येता तुमी येता जाल्यार येयात. चला लायटी बीन चुकोन चालू उरल्यात अशें वाजता ती पळयात. हे मॉरिसन बंद करया. पळय आमचे इंग्लंडचे गांव पळयात. आतां ह्या शॉपान वयतले आमी. पळय ट्रॉली बी जे हांगासर आहा न्ही ते तुमकां कॉयन घालपाची गरज ना. हांगासर ट्रॉली जे आहा ते नॉर्मली खुबशे सुपरस्टोरांनी जाता कितें तुमकां 1 पावंडाचे कॉयन घालता पळय त्या ट्रॉलीन आनी काम जाले उपरांत ट्रॉली वचून दवरचें पडटा. तसलें सिस्टम हांगासर ना. ट्रॉली जी आहा हांगासर फ्री आहा. वचप आनी तुमकां जाय ते भशेन ट्रॉली घेवप. तर हांव खंयची धाकटीशी ट्रॉली पळयता पळय थिंगा आसा. धाकटी ट्रॉली घेवया आमी. अशी ट्रॉली आसता हांगासर अशें घेवप. काम जाले उपरांत हाडून दवरप. कोण कोण थंय थिंगा सोडून सोडटा. तर आमी काम जाले उपरांत हाडून दवरया हांगासर. नुस्तें पळय केदें व्हडलें सालमन 21 पावंड 21.72. सरा माणकी आसा. सुंगटां हे घेवया आमी. तिसऱ्यो मेळटा हांगा. तिसऱ्यो हे पळय तिसऱ्यो. तुगे भशेन ब्रेकफास्ट आहा. लंच मेन्यू आसा. हे पळयात शॉपिंग जालें काय ना तुमचें. काम जालें काय हांगासून अशें ट्रॉली सेक्शन आसा. हांगासून हाडून हे भशेन ट्रॉली दुगळाक काम जाता कितें. आनी हो व्हिडिओ तुमी आयचो खंयच्या देशासून पळयता कमेंट सेक्शनान कळयात. असलो आनीक व्हिडिओ तुमकां जर आवडटा न्ही जर आनीक दाखोवया आमी. एक तुमकां मॉल दाखयलें आयज हांवें म्हटल्यार एक सुपर स्टोर दाखयलें हांवें आयजच्या व्हिडिओन. तर तुमकां असलो व्हिडिओ आवडटा न्ही मातशें इंट्रस्ट दाखया तेन्नाच आमी करतले न्ही आमी व्हिडिओ. आनी आयचो व्हिडिओ कसो दिसलो कमेंट सेक्शनान कळोवपाक विसर नाकात.